आमच्या बापान आमकां आपयल्या, आपल्या मोगान आमकां एकठांयल्या. आमच्या बापान आमकां आपयल्या, आपल्या मोगान आमकां एकठांयल्या. भाव भयणी आमी सगळीं देवाची मोगाळ भुरगीं. भाव भयणी आमी सगळीं देवाची मोगाळ भुरगीं. सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. इश्टानो, ह्या मिसा भेटेन आमी कितें भाशेन मागतले हांव देवाक आर्गां दिवन हे मीस भेटयता. मेलिक्स गॉयस ह्या आमच्या बाबाचेर देवाचो शुभ आशिर्वाद आमी ह्या मिसा भेटींतल्यान आमी मागुया. तेच बरोबर आमी मागुया जायते आमच्या बाबा भयणांनी आपल्या पासत मागूंक लायला. आयच्या दिसा वाडदीस समोर उमतात आनी दुसऱ्योय वस्तू आसात तांचे पासत कोतकोत्यान मागुया. आयच्या दिसा एके भयणीचें ऑपरेशन जावचें आसा. तें ऑपरेशन सक्सेसफूल जावंक आमी देवाचो आदार आनी कृपा मागुया. त्याच बरोबर सोकोरीन मिरांडा आपलो वाडदीस समोर उमता. तशेंच क्लेरॉन फेर्नांडीस आपल्याक बरी नोकरी मेळूंक तो मागता. शनया फेर्नांडीस कितें भाशेन आपल्या एग्जामीक पास जावंक आपल्याक बरी शिकूंक जाणवाय मागता. एक ओस्तोरी आपल्या कितें भाशेन कॅन्सराची पिडेंतली पेकोवणी मागूंक मागता. त्याच बरोबर दियाबेतीक लागून एक ओस्तोरी एक आमचो भाव कोस्टवता आनी हाका लागून ताची बोटां कातुरल्यान तांचेय पासत आमी मागुया. तशेंच देवाक आर्गां दिवन मीस भेटयता मार्टीन डिकॉस्टा. तशेंच एक चेडो पास जावंक शिकूंक बरी जाणवाय ताका मेळूंक मागता. तशेंच एक भलायकी मागता मोनिशा मेलरॉय आनी मॅकेनरॉय हांकां भलायकी आमी मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्मेची नावी सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसून आनी तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं. प्रितीच्या बाबा भयणांनो, आयचो विशय हो आयचो सेवा धर्म आमकां एका म्हत्वाच्या विशयाचेर नियाळ करूंक उलो करता आनी तें म्हणल्यार बोगसणे. इश्टानो, बोगसणे आमच्या जायत्यांच्या जिविताचो भाग जावंक ना. हाका लागून घडये जायते फावटी जेन्ना दुसरो म्हजेर वायट करता तेन्ना आमी बोगसणे दिनासतना आमी जियेता. जेन्ना बोगसणे तुज्या जिविताचो भाग जाता तेन्ना ते सरळटायेन तुज्या जिवितांतल्यान तें व्हांवता, दुसऱ्याक तें मेवता. घडये जायते फावटी आमी दुसऱ्यांक बोगसण्याचे सागोर जावंक आमी चुकल्या. ह्या आनी दुसऱ्या केल्ल्या पातकांचो ह्या वेळार आमी उगडास करुया. देवाचे काकलुतीक उलो मारून सगळीं बराबर म्हणुया. सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवून सदांच आंकवाल मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणेच्या जिविताक पावूंक. आमेन. Sumia kakut guru, sumia kakut guru, sumia kakut guru. Krista kakut guru, Krista kakut guru, Krista kakut guru. Sumia kakut guru, sumia kakut guru, sumia
ह्या वेळार तूं घेवन आयिल्ले मागणे ह्या वेळार देवा मुखार भावार्थान उबार. तुज्या मनांत आसलेले प्रश्न आटे विटे पिडा भावार्थान देवा मुखार दवर. सर्वेस्परा तुजे मोगाचे तीर बुन्यादीर तूं सांबाळटाय तांकां तुजी मोजूत केन्नाच उणी करिनाय. देखून सदांच चड आनी चड मानान आनी मोगान तुज्या पवित्र नांवाची स्तुती करूंक आमकां निर्मी. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सोवें पवित्र आत्मेच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. राजांच्या पयले पुस्तका वेले वाचप. तिशबिताच्या एलिजाक सर्वेस्पराचे अशें उतर पावलें. उठ आनी इस्रायलाच्या राजाक आहाबाक मेळूंक वच. तो सामारियेंत रावता. नाबोताच्या दाका मळ्यांत तो तुका मेवतलो. तो मळो आपणाचे आदीन करूंक तो थंय गेला. तूं ताका अशें सांग, सर्वेस्पोर अशें उलयता. तुवें खून केलोय तो केलोय आनी आतां ताचें भाटूय व्हरता. आनी तूं ताका अशें सांगतलोय. सर्वेस्पोर अशें सांगता, नाबोताचें रगत सुण्यांनी लेवलां. त्याच जाग्यार तुजी ती लेवतली. आहाबान एलिजाक म्हळें, आरे म्हज्या दुस्माना, तुवें म्हाका सोदून काडलोय. एलिजान जबाब दिलो, होय, हांवें तुका सोदून काडलो. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार वायट तें करूंक तूं फुडें सरलोय देखून हांव तुजेर नोश्ट धाडटलो. तुजे सोंस्तीक हांव नपयत करतलो. इस्रायलांत आहाबाच्या घोराण्यांतल्या सगल्या दादल्यांक सूट तशें कैद्यांक मारून उडयतलो. तुवें म्हाका राग हाडलोय आनी इस्रायलाचे पोरजेक पातकांत घाली देखून नेबाताच्या पुता जेरोबोआमाच्या घोराण्याक आनी आहिजाच्या पुता बाशाच्या घोराण्याक हांवें केलां तशेंच तुज्या घोराण्याकूय हांव करतलो. आनी जेजेबेला विरुद्धूय सर्वेस्परान अशें सांगलें. जेस्रिलाच्या मोळ्यांत जेजेबेलाक सुणी खातोलीं. आहाबाच्या घोराण्यांतलीं ह्या शारांत मरतात तांच्योय कुडी सुणी खातोलीं. आनी उक्त्या मोळार मरतात तांच्योय कुडी अंतरावेलीं सुकणीं खातोलीं. आपले बायले जेजेबेलाच्या सांगण्याक भुलोन सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार वायट तें आहाबान केलां तशें आनी कोणेंच करूंक ना. कुड्या देवा फाटल्यान वचून आहाबान एकदम कांटाल्याची वस्त केली. तशेंच आमोरितांनी केलें आनी ह्या पासत इस्रायल पोरचे मुखार सर्वेस्परान तांकां देसांतलें धांवडायलोलें. आनी आहाबान ही उतरां आयकोलीं तेन्ना ताणें आपलें आंगवस्त्र पिजलें आनी साक घालून उपास केलो. साकूच घालून तो न्हिदलो आनी मेंगो कसो सवकास चलूंक लागलो. तेन्ना तिशबिताच्या एलिजान सर्वेस्पराक म्हळें, म्हजे मुखार आहाब कसो खालतो जालो तें तुवें पळयलाय.
तो म्हज्या मुखार खालतो जालो देखून हांवूय ताच्या जिवितांत नोश्ट धाडचो ना, पूण ताच्या पुताच्या जिवितांत ताच्या घोराण्याचेर हांव नोश्ट धाडटलो. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जावन दी. आमी पातकी सायबा आमची काकलूत कोर. सगळीं म्हणुया. आमी पातकी सायबा आमची काकलूत कोर. काकलूत सारा देवा काकलूत करून दाखय. भोव कोनवाल्या देवा गुन्यांव पुसून उडय. पातकाचें खोत धुवन म्हाका नितळ तूं कोर. रेबांतलो काड म्हाका निर्मोल करून दवर. जबाब. आमी पातकी सायबा आमची काकलूत कोर. म्हजो गुन्यांव खरोच आयज हांव ओळखून घेतां. सदांच म्हजें पातक म्हजे मुखार ठेवता. तुजेर चुकलां सायबा, तुकाच अपमान केला. तुजे नोदरेन जें वायट हांवें सायबा केलां. जबाब. आमी पातकी सायबा आमची काकलूत कोर. म्हज्या पातका वयली नदर तूं काड सायबा. सगलो म्हजो गुन्यांव काडून उडय देवा. देवा थारका म्हज्या दोयेन म्हाका निवार. सगल्यांक तुजी दया वाकाणटलो सायबा. जबाब. आमी पातकी सायबा आमची काकलूत कोर. उद्गार. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. सोमी म्हणटा. एक नवी आज्ञा तुमकां दिता. हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसून आणि तुमच्या आत्म्या सव्या आसूं. मातेवा पोरमोणे सुवर्तमान. मोहिमा तुका सुम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, तुज्या पेल्याचो मोग करतलोय आनी तुज्या दुस्मनाचो दुयेस दवरतलोय. अशें आदीं सांगलोलें तुमी आयकलां. पूण हांव तुमकां सांगता, तुमच्या दुस्मनाचो मोग करात आनी तुमकां पिडापीड दितोल्या पासत मागात. हे पोरी तुमी तुमच्या सुर्येच्या बापाची भुरगीं जातल्यात. कित्याक तो आपलो सुर्या वायट तशेंच बऱ्या मनशांचेर उदेसो करता आनी आपलो पावस प्रमाणीक तशेंच फटकिऱ्या मनशांचेर घालता. तुमचो मोग करतल्यांचोच तुमी मोग करशात जाल्यार तुमकां कसली मजुरी फावो? तोलकारूय तशेंच करतात की ना? आनी तुमच्या भावा भयणाकूच तुमी सालाम करशात जाल्यार दुसऱ्या परस चड तुमी कितें ओगळें करतात? ओन भावार्थी लेगून अशेंच करतात की ना? म्हणटूच जसो तुमचो स्वर्गींचो बाप सोपूर्ण तशींच तुमी सोपूर्ण जायात. सुम्याचें शुभ वर्तमान. वाकानी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबा भयणानो, आमच्या जिविताचेर जरी तर आमी नदर मारीत जाल्यार कोडू अनुभव आमकां सगल्यांक आसा. दर दिसा घडये मनशां कडल्यान हो कोडू अनुभव घडये आमी आमच्या जिवितान घेता, अनुभवता. कांय उदाहरणां तुमचे मुखार दवरूंक सोदता. घडये जायते पावटी आमच्या जिविताचेर नदर मारीत जाल्यार
आमचे सोवे दुसऱ्या सोवे घोडे झगडी जातात, घोडे शेजाऱ्या सोबे कुटुंबांत रावतल्या भावा भयणा सोवे घोडे झुजाचो तोंटो उप्रासता. आनीकूय फुडें नोदोर मारीत जाल्यार इश्टानो घोडे जायते पावटी उतरान उतोर जाता, आर्गुमेंट्स आमी म्हणटा. आनीकूय इश्टानो नोदोर मारीत जाल्यार घोडे जायते पावटी आमकां दुसरी भावा भयणां आमकां घोडे फटयतात, घोडे आमचे लागीं कितले ओगळे सुबेज घेवन वेतात व्हरतात आनी दिवच्या वेळार घोडे दिनासतना घोडे जायते पावटी रावतात. जायते पावटी आमच्यो खोबरो घोडे जायते पावटी दुसरी भावा भयणां करतात आनी घोडे हें जेन्ना आमच्या कानार पडटा घोडे जायते पावटी दूख आमकां जाता. आनी इश्टानो असल्यो साबार कोडू अनुभव आमच्या सगळ्याच्या जिवितांत जाता. असल्या वेळार म्हजें धोरण असल्या भावा भयणां सोवे कसलें जालां काय, असल्या भावा भयणां सोवे म्हजें धोरण कसलें जालां काय. आमच्या जिविताचेर नोदोर मारीत जाल्यार इश्टानो आमी घोडे जायते पावटी असल्या भावा भयणां सोवे आमी घोडे रागार जाता, घोडे जायते पावटी तांच्या तोंडार नोदोर देखून मारूंक आमी घोडे जायते पावटी विसरता. इश्टानो असल्या संदर्भान आसतना आयचो विशय आमकां किरीत भाशेन असल्या भावा भयणां सोवे भोगसण्याचें काळीज उक्तें करूंक आमकां जण एकल्याक उलो करता आनी उस्कायता. इश्टानो मायाचे 13 तारीख 1981 ह्या वर्साक आमचो आदलो बागिवून पाप साहेब जुआंव पाऊल दुसरो सेंट पिटर्स बाजिलिका हांगा आसतना लोकांक एके भाशेन शर्माव तो दितालो आनी शर्माव दिता आसतना कोणे तरी ताचेर गुळी सोडली, ताचेर आक्रमण जालें आनी जेन्ना गुळी लागली तेन्ना तो थंयच जखमी जालो, ताका उबारलो आनी जाता तितले बेगीन ताका हॉस्पिटलांत व्हेलो आनी दोतोरान जाता तितले प्रयत्न केले ताका जिवो दवरूंक आनी सरशेवटी ताचो प्रयत्न सुफळ जालो आनी आमचो पाप साहेब जिवो उरलो. आनी इश्टानो जेन्ना ताका आपल्या जिवितान पेकोवणी मेवली, इलाज मेवलो आनी जेन्ना तो आपल्या घरा परतलो तेन्ना ताणें तांच्या दुसऱ्या यादनिकाक मागलें, आय वॉन्ट टू विजीट द पर्सन जाणें म्हजेर गुळी सोडल्या, कित्याक तो बणकोणींत आसलो, आय वॉन्ट टू विजीट हिम. आनी इश्टानो दुसऱ्या यादनिका सांगाता आमचो पाप साहेब आदलो आतांचो बागिवंत ताका मेळूंक गेलो आनी बणकोणीन जेन्ना तो भितर सरलो तो ताच्या सांगाता बसलो, ताच्या ताणें हातीक धरलो आनी ताणें त्या आपल्याचेर फार सोडटल्याक ताणें म्हणलें, पयलें ताणें मागणें केलें ताच्या हाताक धरून आनी सरशेवटी ताणें म्हणलें, आय फॉरगिव यू, हांव तुका बक्षितां. आनी इश्टानो हें जेन्ना समाजाच्या लोकांच्या कानार पडलें तेन्ना लोक एके भाशेन दुसरेंच धोरणान पळोवंक लागलो, आरे हेणें ह्या मनशाचेर फार सोडलो आनी हो पाप साहेब ताका बक्षिता. लोकांच्या मनांत असले प्रश्न भितर सरले आनी कितें जावं पाप साहेबान ताच्या हातीक धरलो, ताच्या हातीक धरून ताणें मागणें केलें आनी सरशेवटी ताणें ताका बक्षिलो, आय फॉरगिव यू ह्या उतरांनी ताका बक्षिलो. इश्टानो जायतें उलोवप जालें, कित्याक फार सोडटल्याक वायट करतल्याक पाप साहेबान बक्षिलो देखून. पूण कितेंय जाल्यार पाप साहेब सरशेवटी म्हणूंक लागलो, जें कितें जेजून केलें तें हांवें ह्या म्हज्या भावा सोवें केलें. जेजून कुर्सार रावून आपल्याचेर वायट करतल्यांक बक्षिलें तेच भाशेन हांवेंनूय म्हजेर वायट करतल्याक हांवें म्हज्या दुस्मनाक हांवें बक्षिलो. हो इश्टानो आयज आमकां जण एकल्याक असलें धोरण आमच्या जिवितान आमी घेवंक, ह्या वरवीं आमचेर वायट करतल्यांक आमी बोगसूंक आमकां आयचो सेवाधर्म उलो करता आनी उस्कायता. इश्टानो 3 उतरां घेवन आयच्या ह्या सेवाधर्मांतलींच तुमचे मुखार दवरून नियाळ करूंक सोदता. पयलें उतर आयच्या सेवाधर्मांतलें आमकां वा आयच्या शुभ वर्तमानांतलें आमकां नियाळूंक मेवता तें म्हणल्यार मोग
लाव. आनी जेजू कोणाचो मोग करूंक आमकां उलो करता काय? तुज्या दुस्मानाचो. काय बरी जेजूची उतरां, तुज्या दुस्मानाचो मोग कर, तुज्या दुस्मानाचो मोग कर. इश्टानो, मोग करूंक सोंपें न्हय, आनी अदीक करून दुस्मानाचो. एक चेडो चेडवाचो मोग करता, घोव आपले बायलेचो, बायल आपल्या घोवाचो, वो घोव बायलां भुरग्यांचो मोग करता, हो वेगळो मोग. पूण एका दुस्मानाचो मोग करूंक सोंपें न्हय. जायती आगवडटा इश्टानो आमच्या जिवितान भितर सरता. जायते फावटी आमच्या दुस्मानाक पळयत जाल्यार घोडी आमचें रगत शिजता. पूण जेजू एक वेगळीच शिकवण आयज आमचे मुखार दवरता, ती म्हणल्यार मोगाची. टू लव our enemies, to love our enemies. And to love our enemies is not easy, it is difficult. जायती आगवडटाय आमकां लागता. बट जेन्ना जरी तर तूं देवाच्या मोगान आसत, देवाच्या संबंदान आसत, जाल्यार तुका तें सोंपें जाता. जेन्ना तूं देवाच्या संबंदान आसता तेन्ना तुज्या दुस्मानाक भोगसूंक, दुस्मानाचो मोग करूंक तुका सोंपें जाता. जरी तर तूं देवाच्या संबंदान ना जाल्यार तुका ती सदांच आगवडटाय. पूण जरी तर तूं देवाच्या संबंदान आसा जाल्यार तुज्या दुस्मानाक चो मोग करूंक तुका तें सोंपें जाता. तर इश्टानो, देवाच्या संबंदान रावुया, देवाचो आदार मागुया, आनी आमच्या दुस्मानाचो मोग अदीक व्हरत्या मोगान करूंक आमकां देवाचो आदार मागुया. दुसरें उतर इश्टानो, आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां मेळटा तें म्हणल्यार मागणें. पयली वस्त जेजू आमच्या दुस्माना सोरी करूंक लायता तें म्हणल्यार मोग. आनी दुसरी वस्त जेजू आमच्या दुस्माना सोवें करूंक लायता तें म्हणल्यार मागणें. इश्टानो, आमी घोडये जायते फावटी जेजू आमकां म्हणटा दुस्माना पासत मागात. पूण हो संवसार सांगता दुस्मानाक शिराप पाड पडूं, ताच्या कुटुंबाचें वायट जावं, हें संवसार सांगता, जेजू न्हय. पूण जेजू एकूच वस्त सांगता तें म्हणल्यार मोग आनी मागणें, हें देवाचें. पूण संवसार सांगता ताचेर शिराप, ताच्या कुटुंबाचें वायट जावं म्हूण माग, अशें समाज सांगता. जेजू सांगना म्हजें धोरण कसलें जालां काय? हांव म्हज्या दुस्माना पासत मागता काय, वो हांव म्हज्या दुस्मानाक शिरापता काय? जेजूची शिकवण वेगळी आनी समाजाची शिकवण वेगळी. आयज हांव कोणाची शिकवण घेवन जियेता, संवसाराची वो देवाची? देवाची शिकवण घेवन जियेता जाल्यार तुज्या दुस्मानाचो तूं मोग करतलोय, तुज्या दुस्माना पासत तूं मागतलोय. पूण संवसाराची शिकवण घेवन तूं जियेताय जाल्यार तुज्या दुस्मानाक तूं शिरापतलोय, तुज्या दुस्मानाक तूं पयस करतलोय. तुकाच प्रश्न कर आनी पळय, तूं कोणाची शिकवण घेवन जियेता, देवाची संवसाराची? दुसरी शिकवण जेजू आयज आमचे मुखार दवरता ती म्हणल्यार आमच्या दुस्माना पासत मागूंक. तरी जेजूची शिकवण आमच्या जिवितान घेवया आनी ह्या वरवीं वेतातूय आमच्या दुस्मानाक आमी दुस्माना पासत मागुया, दुस्मानाचो मोग करुया, आनी ह्या वरवीं आमचें नातें आमच्या भावा भयणा सोवें सदांच ओकोंड आनी मजबूत दवरूंक आमची पावलां मारुया. Baba manau gun ganu sai kazachi gori bokti tagau nagau bolidana sai peyachi doya priti Mogal papa manum tuge, mogal kili bedoni, mogal papa manum tuge, mogal kili bedoni. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नगे पवित्र सवेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानन घेव. सर्वेस्परा देवा, ह्या दाना वरवीं तूं मनशाक कुळाक जेवण दिताय आनी संस्कारा वरवीं नवो जीव दिताय. ताच्या आदारान कुडीच्या आनी काळजा मनाच्या गरजांक कांयच उणें जावंक आमकां निर्मी नाका.
क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसून आणि तुमच्या आत्म्या सवे आसूं तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्परात इबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बाबा सोर पोदवेदारा आनी सासण्याच्या देवा सोर्व काळी आनी सोर्वताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकूळ तुवें रोचले. ताचेच वरवीं तुजेशी मीत मेर नासलेल्या उदारपणान ताका ताचें मूळ सोयम परतून दिलें. देखून सगळीं रोचनां आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितुमेर तुका वाकणटा तारण मेळ्ळोली तुजी पोरजा. स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिनवासता तुज्या सांतां भक्तांची सोबा. त्या खातीर सगळ्या देवदूतां सांगाती आमी सदांकाल संतोशान तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dal barazzo sorvis pordir, s'organizom zarbolia, ducea voi pova, Hosanna ut sorgi, sorves poracina vi, Tato subaki, Hosanna, Hosanna, Hosanna ut sorgi. सर्वेस्परा खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. देखून दोवा बरी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र कोर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कोस्ट मरण सोसून आपकुशीन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो मोडून. हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुची. तेच बरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका दिन वाचून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासनीक कोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco gun Soumya, tuझे मरण आमी समोरून ताव, आनी तू परत येसू, तुझे पुनर्जीवन पण पुरगुटा. देखून सर्वेस्परा सुम्या जेजूच्या मोरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोरवणेची काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतान वांटो घेतोल्यांक आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी काल्तिकायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या बागीवोन बापा, फिलिप नेरी आनी सिमियांव आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या संस्कारनी घेतलेल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान सोपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बोरवशान अंतरून गेल्यान त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणीचोय उगडास कर. आनी तुजे काकलुतीन अंतरलेल्या सोमेस्तांक तुज्या मुखामोळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची हे वेदी सोर भोंवतणी जमलेल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अशें भागिवंतांक वार मरिये देवाची माई सांगाती, भागिवंत जुजे तिचो पोती, भागिवंत धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या सांतां भोगतां बरोबर सासणाच्या जिवितान आमकां वांटो दी. आनी ताच्या सांगाता तुका वाखाणूक आनी मुयमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता
तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगाता आनी ताचे ताई पवित्र आत्मेच्या एकवटान देवा सोर पदवेदार बाबा सर्वमान आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक. आमेन. हांव हांव कोणाची शिकवण घेवन म्हज्या जिवितांत जियेता, संवसाराची ओ देवाची. देवाची शिकवण सांगता दुस्माना पासत माग, दुस्मानाचो मोग कर. पूण संवसाराची शिकवण सांगता दुस्मानाक भायराय, दुस्मानाक शिराप. आयज आमकांच हो प्रश्न करूंक गरजेचो. आनी ह्या वेळार जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थना आमी उच्चारतना आमच्या दुस्मानाचो आमी मोग करूंक, दुस्माना पासत आमी मागूंक जेजूनय शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान आदार मागून घेवया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायक आयज आमकां दी, आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षिता. तुजी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां दांडे पडूं दिवनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बोरवशान ओतरेकतोल्यांक आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदव्यान महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. आनी तुजे कोशे परमणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमची सोवे आसून आनी तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं. एकामेकाक मोगान जेजूची शांती वांटुया. देवाची श्री संवसाराचे पाप काटिले आमची काकीत कर. देवाची श्री संवसाराचे पाप काटिले आमची काकीत कर. देवाची श्री संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. होच तो जेजू जाची शिकवण सामकीच वेगळी. आयज तो आमकां आमच्या दुस्माना सोवे मोगान जिवंक, दुस्मानाचो मोग करूंक आयज तो आमकां उलो करता. ह्या शेळीच्या जेवणाक आमकां आपयल्यात ती सगळी आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना, पूण एकूतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. मोगाला जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव उमळीक मास रोगोत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोडशिल्लो कोडसोरूंक कदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. उबी रावया, प्रार्थुया. सर्वेस्परा, जशें आमी घेतलां तें पवित्र जेवण तुजे सोवें भावार्थाचो एकवोट कोणायता, तशेंच तुजे पवित्र सोबेंत एकवोट घडोवन हाडूंक क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसून आनी तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. भोगसणेचे दूत जावंक क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बरोबकार. भोव फळादीक मागणे सांत आंतोनीक. हे भाग्यवंता सांत आंतोन, भोगता मोदें भोव बोल्या आनी मोवाळा त्या उलोवपाच्या
मोगा पसत जो तुवें देवाचो केलोय त्या तुज्या वाकाणलेल्या शेगुणा पसत आनी सावरो नासलेल्या मोगा पसत जो पेल्या सोवे तुवें दाखयलोय फावो जालें तुका तें देणें व्हड आनी विचित्र मिलाग्री करचें ह्याच संवसारांत आसतना ज्या पुरी आनी कोणाकूच भोगताक दिलें ना तुज्या उतराकूच मिलाग्री घडोत आनी तूं सदांच आयतो आसलोय उच्चारूंक तें उतर गरजेवंतांची मागणी आयकूंक उपर्द्यांक सांपडलेल्यांची उल्हासाची मागणी तुजे सोवें केन्नाच निर्फळ जाली नात पिडेवंतांक तूं भलायकी दितालोय सांडलेल्यो वस्तू परत्यो मेळत दुकान चड फोडटेल्या सोवें तुजें काळीज चुरचुरतालें दुखवलेल्या काळजांतली विलापाची मागणी आयकून मेल्ल्यांक पुर्यान तुवें जिवे केले ह्या संवसारांत आसलोय तेन्ना तुज्यान कोरी नेजो तसली वस्त नासली भायर रावन पातोक पेल्याचें दूख आनी कोर्निस्ताय पळयोवन ताका आदार दिल्या बगोर तुज्यान रावो नेजो आसलें दिरावोन ह्या नियाळांनी आनी तुजे मागणें देवा थंय भोवच फळादीक म्हूण जाणो जावन हांव दिमीर पडलां तुजे इमाजी मुखार आनी सगल्या विस्वासान म्हज्या काळजाच्या तुका प्रार्थना कोर म्हूण म्हाका हो उपकार जाची म्हाका चड गरज ह्या वेळार कितें भाशेन तुका कितें जाय तें माग आमच्या जिवितांत घडये तरेकवार पिडा असक्तायो प्रश्न आटेविटे आसात ह्या वेळार भावार्थान ते भाग्योन तांतोनी मुखार दवर तेच बरोबर मागुया आयज घडये जायतीं आमचीं भुरगीं जावं घडये इंटरव्यूआक वेचीं आसात आयज घडये जायतीं जाणां आपले परिक्षेक जबाब दिवचीं आसात तांचे पासत मागुया आयज घडये जायत्या आमच्या भावा भयणाचे हॉस्पिटलांत आसात तांचे घडये ऑपरेशन जावचें आसा दोतोरांचो हात देवाचो हात जावंक मागुया घडये आमचे घडये जायत्यो कोर्ट केसीस आसात तांचे पासत मागात समाज सेवकां पासत मागुया आमचो गांव आमचो देश आमचो समाज सांबाळूंक तीं बारी वावुरतात आपल्या जिविताची देखभाल पर्यान करिनासतना झुजतात असल्या भावा भयणां पासत मागुया कितें भाशेन जे घोव घरांत वो जावं भुरगीं पिवन घरा येवन फोडमोड करतात तांचे पासत मागुया ताणें ही वायट सूय सोडून दिवंक मागुया जायत्यो आवयो येवन सांगतात फादर आपल्याचो भुरगो फकत मोबायलार आसता शीक म्हणल्यार शिकोना तेर्साक यो म्हणल्यार येना असल्या भुरग्यांनी आपल्या जिविताची नवसोदणी करूंक मागुया हांव मागतां ती वस्त म्हाका मेळूंक एके मिलाग्रीची पर्यान गरज पडली जाल्यार तरूय तुजेर म्हजो विस्वास उणो जावचो ना कित्याक वर्तुलो नाय तूं तोच मिलाग्रीचो दोनी जो ह्या संवसारांत आसतना तुज्या एकाच उतरान व्हडांतल्यो व्हड मिलाग्री करतालोय हे भोव मोवाळा आनी मोगाळ भोगता सांतांतून तुजें काळीज सदांच दयाळ आनी चुरचुरेचें जावन आसलें तर त्याच
दयाळपणान आनी चुरचुऱ्यांनी उलोय एकूच उतर बाळका जेजूच्या कानांत जो दादोसतालो तुजे विंगेंत खेळूंक तुजें एकूच उतर पुरो म्हज्या मागण्यांक फोळ मेळूंक उलोय व्हडा भोगता तें उतर आनी म्हजें किरकोळ आनी दिनवाशी काळीज सदांच तुज्या उपकारान रावतलें आमेन. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज येवंक तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसमोटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकणां बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां तारलेन पळोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवाड. नमान मरी कृपेन बुलोली सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पुजेचो. आयगन मरी देवाची माय आम बापया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या मनान महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां सदां सदां काळ आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सोवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोवें आसूं. दोनी जेजू क्रिस्त आसूं तुमचे मदें तुमकां राखूं तुमचे विशीं तुमकां सांबाळूंक तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूंक आनी तुमची वयर तुमचेर बेसांव घालूंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता जियेता आनी रात चलयता ससनाच्या ससना आमेन. आनी भाग्योत आतोनीचे विनोदेन सुर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. Sant Antoni Bogdał, Sant Antoni Bogdał, firgiaci kulicza. Tudzia grątar gildał, tudzia grątar gildał, baluk ci zuraza. Tudzia grątar gildał, tudzia grątar